मोगाचेनो दिव्यवाणी टीव्ही तर्फेन तुमकां म्हजें वंदन आनी प्रणाम। आज आमी तुमचे समोर हाडटा एक ल्हान शॉर्ट फिल्म तबीता, जोप्पाची तबीता। जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत सुवार्ता प्रगट जाली। आपोस्तोलू हेणे गेले, दियोकोनी नेमाक जाले। फिलीप दियोकोन म्हणून एकलो आसलो, ताणें जोप्पांत सुवार्ता प्रगट केली। ताची उतरां आयकोन जोप्पा शहराची एक स्त्री तबीता हिणें पवित्र स्नान घेतलो आनी ती भावट्टी जाली। ती वयवाटाची मनीस, वस्तुरांचो लुकटांचो व्यापार तिका आसुल्लो। सोम्याची उतरां दुबळ्यांक आदार दिवची तिका भोव पसंद जाली आनी तिणें तिच्या वयवाटांत दुबळ्यांचो मोग करूंक सुरू केलो। तिका शिवण कळीत आसली, ती एक टेलर, देखून वस्तुरां शिवून दुर्बळ्यांक विधवींक तिणें आदार दिलो। हे वरवीं सोम्याची उतरां दुर्बळ्यां थंय मोग आनी सेवा तिचे थंय तिच्या मुखांत खरी जाली। पूण अवचित ती अंतरली। हे वेळी दुर्बळीं विधवीं मस्त दुखेस्तालीं। तितल्यार पेद्रू जेजूचो सीस लागसार लिड्डा म्हणल्या शहरांत आसुल्लो। पेद्रून आसऱ्यां केल्लीं जोप्पाच्या मनशांक कळीत आसलें, देखून तांणी जण धाडून पेद्रूक जोप्पाक आपयलो। पेद्रू आयलो, देवादीन जाल्ल्या तबीताला पासत मागलें आनी ती जिवंत जाली। सगळ्यांक संतोश जालो। अशें एक व्हड असर हें जालें। हें पळोवन जायतो लोक सुवार्ता सत मानूंक आनी भावार्थ स्विकार करूंक शकलो। हें सगळें आटापचें भोव ल्हान फिल्म तबीता आतां तुमचे समोर। हें भोव अपुर्बायेन सादर केलां दिव्यवाणी टीव्हीन आनी विशेश जावन अनुपम फेर्नांडीस हाणें तबीताचो पात्र केला कुमारी डियोना मिरांदा जेप्पो। तर आतां येया पळया हें ल्हान फिल्म जोप्पाची तबीता। हांव तबीता हे एक आरामायिक नांव। ग्रीक भाशेंत म्हजें नांव दोर्कास, तशें म्हळ्यार चितळ। म्हजो गांव जोप्पा। जोप्पा म्हळ्यार खंय? तुमचे मतींत हें सवाल आयलें मूं? म्हाका कळ्ळें। हांव तुमकां म्हज्या गांवा विशीं सांगतां, आयका। जोप्पा शतमानाची चरित्र आशिल्लें इस्रायेलाचें एक प्रमुख शहर। हातूंत एक बंदर आसूं। जेरुसलेम शारांतावन चडून 35 मैला उत्तराक तें आशिल्लें। ह्या शहराच्या बंदरा मुखांत्र साल्मावरायान देवालाक जाय जाल्लें रुखाड लेबानांतावन हाडिल्लें खंय। पूण रोमी राजवटके वेळी तांणी सेजारायेंत तांचें शहर बांदलेल्यान जोप्पा शहराचो वैभव उणो जालो। तरी ह्या शहरांत जायते जुदेव आशिल्ले। दियोकोन फिलिपान जोप्पांत सुवार्ता प्रगट केल्ली आनी ताचे शिकोवणे वरवीं हांवें पयलीं स्नान घेतलो। अशें हांव क्रिस्ताची पाटलावदारन जाली। पेलेचे सेवेंत जेजून जियेल्ली जिणी आनी अदीक करून ल्हानांतल्या ल्हानाक आमी करची सेवा देवाक चड मानवता म्हणली सुवार्ता म्हाका चड रुचली। अशें म्हजें जिवीत हांवें दुबळ्यांचे सेवेक करचोंक निर्धार केलो। पेलेचे सेवेंत जेजून जियेल्ली जिणी आनी अदीक करून ल्हानांतल्या ल्हानांक आमी करची सेवा देवाक चड मानवता म्हणली सुवार्ता म्हाका चड रुचली।
अशें म्हजें जिवीत हांवें दुपल्यांचे सेवेंत करसूंक निर्धार केलो. जोप्पा शारांत जायतीं क्रिस्तांव भावार्थी आशिल्लीं. आमी सगळीं एकामेका बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी जिणी जिवंक प्रयत्न करतलें हांव. म्हाका लुगटाचो वहिवट आशिल्लो आनी म्हाका वस्तू शिवूंक कळीत आशिल्लें. देखून हांव म्हजो वेळ विधवेंक आनी गरजेवंतांक दगले आनी शेले शिवून करसितलीं. अशें तांकां आदार दितलीं. देखून जोप्पा शारांत विधवी आनी दुबळी म्हाका मान दितलीं. हांव दुबल्यांक आनी गरजेवंतांक वस्तू शिंवतना हांव उक्तो आशिल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिले म्हणली सौम्याची उतरां तोळ तोळ म्हाका कानांत आयकतालीं. देखून हांव हर एक वस्तूर जेजूच्या आनी पेलेच्या मोगान शिंवतलीं. हांवें दिल्लीं वस्तुरां गरजेवंतां न्हेसलेलीं पळयतना म्हाका खूब संतोश जातलो आनी म्हजे सेवेचो प्रतिफळ देव म्हाका 100 वांट्यांनी दितलो म्हूण बरवसतली. म्हजी सेवा सदांच पेल्या पासून जाल्ल्यान म्हजे थंय स्वार्थ नापयस जालो आनी दुबल्यांचो हुस्को दोट्टो जालो. हे वरवीं दुर्बळी म्हजें कुटुंब जाली. म्हजें बरें मन मानून घेवन जायतीं म्हज्या घरा येतलीं जाल्ल्यान म्हाका केदींच उपकोन भोगली ना. बगार तांचो संतोश आनी दिनवास म्हज्या मागण्याक बुन्याद जालो. पूण अवचित हांव पिडेन पडली आनी अंतरली. म्हजें मरण म्हज्या अभिमानीक पोट अकंताचे तशें जालें आनी सगळी अनता कशी जाली. तांचो मोग मरणांत थंय संपलो ना. देवातय तांचो बरवसो निवलो ना. तांणी म्हजी निर्जीव कूड व्हड मानान नांदून म्हज्या घरच्या मळयेच्या कुडांत दवरली. तोवळ जेजूचो शेस पेद्रू लागशिल्ल्या लिड्डा शारांत आसा म्हूण तांकां खबर मेळ्ळी. तो लिड्डांतल्या भावार्थ्यांची भेट करून तांकां तांच्या भावार्थांत थीर करतलो आनी असर्ये करून पिडेस्तांक घुवन करतलो. ताचे शिकवणे आनी असर्यां विशीं जोप्पान खबर आसलेली. जेरुसलेमाच्या देवाळाच्या सुंदर दारवट्या लागीं आसलेल्या तोंट्यांक बरो केल्या विशीं जोप्पांत लोक उलयतालो. तो लिड्डांत आसा म्हूण तांचो बरवसो जिवाळ जालो. तांणी 2 जाणांक पेद्रू सरशीं धाडले आनी ताणें उटाउटी जोप्पाक येवंक जाय म्हूण विनंती केली. जोप्पा तावन आयिल्ल्या जणांची विनंती आयकून तो सट्ट करून जोप्पाक आयलो. ताका तांणी मळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. थंयसर म्हजी अभिमानी आनी हितचिंतकां जमो जाल्लीं. हांवें जिवंत आसतना तांकां शिवून दिल्ली वस्तुरां दाखोवन ती विलाप करतलीं पळोवन तो अजाप जालो. ताणें तांकां सट्टांक भायर धाडलीं आनी दिंबेर पडून मागलें. उपरांत म्हजी निर्जीव कुडीक पळोवन तबिता उठ म्हणालो आनी हांवें म्हजे दोळे उक्ते केले. हांव ताका पळोवन बसली. तो पेद्रू म्हूण कळटस हांव खूब संतोसली आनी सर्वेस्परान केल्ल्या येद्या व्हड असर्यां पासून देवाक हांवें स्तुती किर्तन गायलें. आमच्या विनंतीक लागून पेद्रू आमचे मदें थोडे दीस रावलो आनी सुवार्ता परगटूंक लागलो. उपरांत तो सेजारियाक गेलो. मोगाचेनो, म्हजी जिणी देवाची काकुळतीची काणी. ताणें म्हाका ताचे दयाळेन भावार्थाचें दार उगडलें आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवेंत ताचो मोग करूंक अवकाश दिलो. देखून ताका जावं अर्गा आनी स्तुती. आतां आयका. केदना आमी आमचें जिवीत पेलेचे सेवेंत जरयतांव तेदना तें देवाक भेटयलेलें बलिदान जाता आनी हे वरवीं आमी तृप्ती जोडटा. शालोम.